आमी ट्रक ओनर ऑलरेडी 2002 आमी बरोवन दिल्ले बायपास आमकां जाय म्हूण आनी तेजे उपरांत तेणी फेज 1 फेज 2 आनी फेज 3 म्हणलो. फेज 1 काम चालू जालें तो बंद पडलो. फेज 2 काम चालू जालें तोय बंद पडलो. पूण आमकां समजता मायनींग जेन्ना बंद पडटा तेन्ना गोवोरमेंटान तेन्ना हें करून घेवपा जाय आसलो. कित्याक लागून तो बंद उरलो तो आमकां खबर ना. पूण आतां आमगे सांगपा म्हळ्यार एकूच वाट दिसता म्हाका आज एक एक्सिडेंट जालो म्हूण ट्रक आमगे सगळे बंद केले. आमी म्हणना कितें तेका लोकांक मारून उडोवपाचें न्ही म्हूण पूण मिस्टेक कोणाक जाता आनी मिस्टेकी लागून तो जालो आनी तें जावं आतां हाल्या एक एक्सिडेंट जालो म्हूण ट्रक बंद केले ट्रका पोंदा पड म्हूण त्या भाशेन बसीचे ट्रका पोंदा बसी पोंदा पडून कितलो लोक हें जाला जाल्यार बस ते बंद न्हय. तेचे भाशेन कारांचे एक्सिडेंट जाता कार ते बंद करनाय. पूण हें सगळें येयलें तें आमचेरीच येयलां. पूण मुगे सांगपा म्हळ्यार अशी आमी टॅक्स भरताय हें भरताय सगळें भरताय रोडा पासून टॅक्स भरताय आमी जाल्यार रोड बायपास आनी हें तें बायपास रोड जावपाकूच जायो. बायपास रोड टॅक्स भरून आमकां हें बंद करप हें आमचें अन्याय सामको. कित्याक लागून आतां आमगे ट्रक बंद जाले आमकां कितें जोडपा आसा तें आमकां पासून आमकां कांय मेळना. तेका लागून आमी गोवोरमेंटाक इतलें रिक्वेस्ट म्हाका जो पळय बायपास कितें आहा आनी कितें आहा त्या लोकांनी आनी बायपास लोकांनी चोयचें आनी आमकां सपोर्ट फूल आहा. मायनींग बायपास हो सगळ्यांक गरजेचो मुमक्या लोकांक हो गरजेचो अशें न्हू हो सगळ्यांक गरजेचो कित्याक एक्जिस्टींग जो रोड पड आहा त्या रोडाचेर कंजेशन जाता म्हळ्यार मायनींग ट्रक जाता लायट व्हेकल्स सोडना आनी सगळ्यांकूय हे त्रास जाताय. सगळ्यां म्हळ्यार सगळ्यांकूय इस्कला वयत्या भुरग्यांक ऑफिसां वयता तांकां सगळ्यांक त्रास जाताय. ह्या खातीर हो मायनींग बायपास रोड जायो आनी हो डिमांड 8 वर्स पयलीं केल्लो तो आयज पासून कांय जालें ना तेजेर सगळें इन्शुरन्सूच दिलें पूण कांय जालें ना तेजेर. सो मुगे एक मागणी आहा की हेजेर सिरियसली टॉट दिन तो मायनींग बायपास हो जावपाकूच जायो. आतां इलेक्शन येतलें इलेक्शन येता म्हूण कितें कितें इन्शुरन्स दीन आनी कितें तीन हो इशू पयस व्हरवायना हितून सोल्युशन काडून हो सगळ्यां खातीर हो बायपास तर केलो जाल्यारूच हो पर्मनंट सोल्युशन हेका. बेजिकली इश्यूज जे आसात जाका लागून हो बायपासाची गरज आसा हो सगळ्यांक खबर आसा. ट्रॅफीक कंजेशन हो रुटीन जाल्लो आसा डेलिवरीज ऑन रोड एक्सिडंट्स हे कॉमन फिचर्स आसात ह्या केपें सांग्या वाठारांत. सो बायपासाची गरज कोणूच डिनाय करनात. इवन MLA जो आसात लोकल MLAs जे आसात तेय म्हणटा बायपास जाय ट्रकवाले म्हणटा बायपास जाय सामान्य मनीस तर सामको नेटान म्हणटा बायपास जाय. सो ऑल द स्टेक होल्डर्स टू दीस इशू demand bypass, whether he is a mine owner, a truck operator, a transport contractor, MLAs, general public, सगळ्यांक बायपास जाय. सो बायपास जाय काय नाका हो मुद्दो हांगा नाच सगळे म्हणटा बायपास जाय. आतां मिशन बायपासाच्या वतीन हांव म्हणटा की बायपास जाय हे सगळे म्हणटात पण बायपास जायना जाल्यार कितें हाजेर कोण कांय आपलो क्लियर स्टँड सांगनात. सो आमचो मिशन बायपासाचो स्टँड आसा की गव्हर्मेंट हॅज टू कम आउट विथ इट्स प्रायोरिटी लाईफ का इकॉनॉमी. जो प्रोसेस हॅम्पर केला तो तुम्ही केला जो कॉन्ट्रॅक्ट दिल्लो तो तुम्ही स्क्रॅप केला तो तुम्ही केला. सो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट अँड सो यू हॅव टू फेस द म्युझिक. जनरल पब्लीक कॅनॉट फेस द म्युझिक फॉर युअर ग्रीड. आता नीड काय ग्रीड हे सरकारान ठरोवपाचें आसा. वी आर सेईंग दॅट वी डिमांड अ बायपास आमकां गरज आसा बायपासाची. सस्पेंड द मायनींग ट्रान्सपोर्टेशन till bypass road is completed. वो आमचो डिमांड आसा वी आर फॉर्म ऑन इट. जो बायपास थर्ड फेज फर्स्ट आनी सेकंड फेज म्हाका दिसता आमी फाटल्यान लागून गणेश भाव सुभाष सरकारा फाटल्यान लागून आमी फर्स्ट आनी सेकंड फेजाचे टेंडर थोडे दिसांनी जातले. थोडी त्रुटी उरल्या ते जावपाक उरल्या आनी टोटल चेंज केला. तो RCC बायपास नाका म्हणजे RCC कॉन्क्रीट रोड नाका मिनिमम फक्त 2 लेन डामर घालून हो ऑलरेडी आमी केल्ला. फक्त फॉरेस्ट लँड हँड ओवर करपाचे त्रुटी उरल्या ती जातरी आमी तो टेंडर काडटले. ही गोश्ट सारकी क्लियर आसा. तिसरो बायपास जो आसा हो हांव जेन्ना आमदार निवडून येयलो तेन्ना हांवें घेतलेलो हातीन पूण आज पासून तो म्हाजे कडेन जावना कारणां खूब आसा. हांवूय येता तेंच्या वांगडा म्हाका प्रश्न ना म्हाका हांवें करूंक ना अशें ना पूण आमी जर सगळ्यांनी मेळून जर गेले आनी तेंचे मिशन बायपासान ते वाठाराचे लोक आसा जशे रवींद्र वेलीप तेकाय घेवन तेणे तो पंच आसा त्या वाठाराचो तेका घेवन तेणें करपाक जाय. ह्यो गोश्टी सगळ्यांनी एकठांय जावन करपाक जाय. एकठांय गव्हर्मेंटाचेर वा आमदाराचेर सोडलें पण जायना कित्याक जे पडून लँड एक्विजिशन पॉलिसी फायनल जायना ते पडून लँड एक्वायर करपाक व्हेरी डिफिकल्ट.